भवन साखळी, कोकणी सेवा केंद्र साखळी, आस्त आणि सम्राट क्लब साखळी अशा सगळ्या संस्थांच्या आधारात आम्ही कला आणि सांस्कृतिक संचालनालय गव्हर्नमेंट ऑफ गोवा यांच्या जोड पावलान 5वी अखिल गोय पावण्यावेली कोंकणी भजन सर्त जी आसा ती आमी साखळेच्या रवींद्र भवनात आमी 11 तारखेक आयोजन करपाचें ठरयलां। पंडित वामनराव पिळगांवकर हांच्या यादीक कोंकणी भक्ती संगीत समारोह 2018 अशें केल्लें आसतलें। ही सर्त 11 फेब्रुवारी ह्या दिसा रवींद्र भवन साखळी हांगासर जातली। साखळेचा म्हणजे जवळपास आज मेरेन ही सर्त चलोवपा खातीर ह्या संगीत समारोह भजन संगीताक जायती इनामां जी आसा हेजी बी भेटवण जातली। हाजी जी इतिहासीक हे भजन सर्त ही इतिहासीक घडणूक आसा गोंयांतले सांस्कृतीक मळावेली आनी ताची पूर्व तयारी आनी जल्मूच हांगा मुळान ह्या गांवांत जाल्लो। ताका लागून साखळी वाठारांत जावपी ह्या वयल्या स्पर्धेक एक आगळें वेगळें म्हत्व प्राप्त जातलें। आमी पंडित वामनराव पिळगांवकर हांच्या नांवान ही सर्त ओंपल्या। त्याच प्रमाण आमची वेगवेगळी माची आसतली, ती माचयेकूय आमी वेगवेगळ्या मानेस्त भजनी कलाकारांची नांवां दिल्लीं आसा। सगळीस्त अशोक लिलाधर नावेलकर माची जी महिला पथकां खातीर जी मंच आसतलो ताचे खातीर आसतली। त्याच प्रमाण लक्ष्मण सुबा चेपू सावंत ह्याच वाठारांतले भजनी कलाकारचे दादले गटाची जी भजन स्पर्धा ज्या मंचाचेर जातली थंय ताजें नांव आमी तांकां दिल्लें आसा। अशे तरेन आमी ह्या वाठारांतले सगळे भजनी कलाकार आसा तांचो मान आनी तांचो आदर राखिल्लो आसा।